गीत घेऊया पेज नंबर 4 A9. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवन जेजूचें उतर आयकून ताच्या पवित्र आत्म्याची प्रेरणा तें समजून आमच्या जिवितान आनी वेव्हारांत तें पाडूंक आनी जिवंक हातून आमी उदीक आनी उदीक घट जावया. तुमची खासगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ही इंतेसां आसात ती देवा बापा मुखार मांडया. बर्थडे, थँक्सगिवींग आनी गुड हेल्थ फॉर आनारिता आफोन्सो. ओतम्या पासत मीस दिलेले आसा. प्रुफिकासांव फेर्नांडीस. तरी इंतेसां मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया. आयज पयलें वाचूप आमकां सांगतलें कशे भाशेन मिजाशी आनी मिजाशी दोळे, गोरवीश काळीज, खोट्याची दिवटी हे सगळें पातक आनी खोट्या मनशाचो ओत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोळ्याळ दोळ्यांनी पळयना. म्हणटच असली आमची कर्तुबां जीं आसात ती आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांचांक वार मारयेक सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयज आमी कोरियाचे मार्तीर आसात तांचे फेस्त समरुमता. 103 जाणांक पापसाहेबान सांत जोआं पॉल II 1984 वर्सा ताका सांत सगळ्यांक केले. तांची नांवां खूब आसात पूण तांचे मुखेल जे आसात ते हे बाग्योंत आंद्रे किम तेगॉन यादनीक आनी पावलू चोंग हासांग आनी तांचे संगाती सगळे रक्तसाक्षी. बाग्योंत बापा सगळ्या लोकांच्या रोशनारा आनी तारोका कोरियाच्या देशांत एक आपणायलोली पोरचा तुवेन विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी तांच्या संगाती ह्या रक्तसाक्षांच्या मोहिमेवंत साक्षीदारपणान वाडयली. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गान मोरोपर्यंत विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. मुन्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या हातांत रासाचें काळीज व्हांवत्या उदका सारकें.
आपणाक जायते वाटेन तो तें वळटा. मनशांक आपणाची चाल नीट दिसत तरी काळजांचो ताव घेता तो सर्वेस्पोर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक ओदीक मानता. मिजाशीचे दोळे, गोरविश्ट काळीज, कोट्याची दिवती हें सगळें पातक. मेहनत घेवन वावर करप्यांचो येवजण्यो सगल्यो फळां बरीत. उतावळायेन वावुरतल्यांचो सगलो वावर निर्फोळ. फोटकिरे जिबेन ग्रेस्तकाय पुजावची म्हणल्यार मन्ना फाटल्यान धांवतल्यांचें उक्तें पळकेपण. खोट्या मनशांचो आत्मो वायट आशेता. तो पेल्याक दोयाल दोळ्यांनी पळयना. मस्कऱ्यो करप्यांचेर कास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोवन घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्याचें गोर चोत्रायेन पळयता आनी खोट्याक तो निसणतोणाक पावयता. जो दुबळ्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. म्हणुया तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितळ निर्मोळ जिविताची सर्वेस्पराची सोमूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे तें म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत गळोवन नियाळटलो. सबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. तुजी सोमूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो. सबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी सोमूट विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाळ निते काळी. सबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुबागी. Soy sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजूक मेळोवंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावन सोरलीं. लोकांची खेट आसली देखून तांचे सोरशीं ताका लागीं येवंक जायनासलें. कोणेन ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हो थोडो वेळ हांव ओगेपणांत रावलो. आनी जेन्ना आमी ओगेपणांत रावता तेन्ना आमचें ध्यान मन तर आमी आवाजाचेर लायत
सगळे आवाज आमकां आयकूंक येतात. पयले म्हणना हितून जे व्हड आवाज आसात ते आयकूंक येतात. मागीर दुसरे जे तितले व्हड ना पूण ते आसात. आनी हे भाशेन आयकोता आयकोता आमकां खूब आवाज आयकूंक येतात. हे भाशेन आमी भितरल्यान देवाक आजीर जावंक जाय, ताचो ताळो आवाज आयकोच्या. पूण तो आमचे कडेन कसो उलयता? आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर वाचता आनी वाचलें की ना तें आमचे भितर रिगता. आमचे भितर तर आमी दुसऱ्या चिंतनांनी आसत जाल्यार हें निर्फळ जातलें. आमी वाचलां पूण कांयच समजोंक ना, तें आमच्या मनांत पर्यंत ना. पूण आमी तर पूर्णपणी त्या उतराक आजीर जायत, तें आमचे भितर वता आनी तें आमचें सगळें किल्लोंक लागता. हें किल्लोवपाचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. तो आमकां सगळें दाखयता कितें आनी कशें आनी कशे भाशेन देवाचें उतर समजून तें वेव्हारांत घालच्याक. आयकोता आनी पाळटा. पाळपाचें काम आमी खूब पाटी करिना, मिसाक घेता खरी, देवाचें उतर आयकोता जायत, पूण घरा वेताना आमी तशींच आसा. आमचे मदें कांयच बदल घडोवन येवंक ना, कित्याक सोयी प्रमाणे आमी सगळें करता. ह्या सोयांक देवाचें उतर लागलें की ना मागीर आमचें परिवर्तन जाता. आमी आदले भाशेन आनी चलना. देवाची कृपा आमकां मेळ्ळी की ना मागीर हे भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सारूंक लागता. म्हणजे कितें? अदीक आनी अदीक जेजू सारकी आमी जावंक लागता. भयणीनो आनी भावनो, आमी पयल्या वाचपण पळयलां. एक ताणें आमकां सांगलां, जेन्ना राजाचें काळीज सर्वेस्परा कडेन आसता तेन्ना सर्वस्पर उदका सारकें तो चलयता, व्हांवत्या उदका सारकें. आमी तो ताका दिना जाल्यार आमकां जाय पळय तशें करता. आनी आमकां जाय पळय तशें केलें की ना आमी सगळ्यांक वायट करता, चड करून गरिबांक आनी गरजेवंतांक. हें आमकां ह्या वाचपान दाखयल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां हें सांगता. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून करचें? सदांच मागणें करता तेन्ना हांवें तुमकां म्हणलां, जेजूच्या एकवटांत रावया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी तितलेंच न्हय, पूण आमची चिंतना, आमची भावना कितें आसा ती तांकां आजीर जावंक जाय. पूण तें तांकां आजीर जावच्याक आमी ओग्यापणांत रावलीं की ना आमी आयकोंक जाय, भितरल्यान पळोवंक जाय आनी हे परी आमकां तो सगळें कळीत करतलो. हेच भाशेन एकलो ही सुंगहून म्हणून कोरियाचो ताणें देवाचें उतर अशेंच आयकलें आनी तो अभ्यास करूंक लागलो क्रिस्तांवांचेर, क्रिस्तांवांच्या सगळे बरोवपाचेर, आपणाचेच वस्तुंगी. तेन्ना त्या काळांत 18व्या शेंकड्यांत. आनी ताणें तें वाचले उपरांत ताका अशें दिसलें की हांव आतां क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी क्रिस्तांव जालो तो 1784 वर्सां. आनी आपलें जिवीत ताणें जेजूक भेटयलें. तो पयलो कोरियाचो क्रिस्तांव आनी ताचें नांव आसलेलें पिटर. ताचे उपरांत हो क्रिस्तांव जाल्या म्हणून घरचीं ताका भायर रावंक लागलीं, ताचें नांव उबोवंक लागलीं. ताचें पळय कितें हाल्लें तितलें काडून व्हेलें आनी ताका हे भाशेन मारूनय उडयलो. पूण तातूंत सोंपोंक ना. दुसरी म्हणूंक लागली, हाका कित्याक मारलो? हो बरो मनीस आसलेलो. तांकांय उर्बा आयली. हे भाशेन देवाचें उतर तांचेय मदें येवंक लागलें, कित्याक पवित्र आत्मो तांचें सगळें वावरूंक लागलो. आनी ताणें आनिकूय पाद्रींक आपोवंक हाडलें. पिकिंगांक बिशप आसलेलो, ताका बरयली चीट, पाप साहेबाक बरयली चीट. मागीर 2 जाण चायनीज पाद्री आयले. थोडो वेळ ताणें वावर केलो, तांकांय मारून उडयले. मागीर आयले फ्रेंच मिशनरी सोसायटी, ताणें बिशप धाडले आनी हांकांय मारून उडयले.
पूण भावार्थ वदीक आनी वदीक वाडोंक लागलो. एंड्रू किम तेगोन तो जावन आसा तांचो पयलो पाद्री. 26 वर्सांचो आसलेलो. 13 म्हयने ताणें पाद्रीपणाचें सारलें. पूण तो कितें करूंक लागलो, आमच्या लोकांक पाद्री जाय आनी ताका लागून तो पाद्री कशे भशेन कोरया काडूंक जाय तें तो येवजितालो आनी ताका हाडटालो. ताका धरलो, ताका मारून उडयलो. पूण क्रिस्तांवपण इतलें वाडलेलें ह्या काळांत सुमार 10,000 एका 100 वर्सांनी तांकां सगल्यांक मारून उडयले. भुरगीं, जाणटेलीं, काजारी आनी मोटवाशी. थंयसर तांकां मोटवाशीचें जिवीत केन्ना पळोवंक नासलेलें. पूण खूब जाणां हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूक भेटोवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागलीं. तेच भाशेन दादले आपणाचेच वस्तुंगी हें सगलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घडलें. देवाचें उतर आयकून ती हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूच्या कोटांत सारूंक लागलीं. मागीर पाप साहेबान तांकां सगल्या जाणांक ही सांतपणाची पदवी दिली. तातूंत 11 पाद्री आसलेले आनी बिशप बी आनी बाकीची सगळीं क्रिस्तांवां. पूण इतली न्हय, आनिकूय खूब जाणां आसात तांची नांवां नान. पूण ताणें सगल्यांनी आपलें जिवीत जेजूच्या कोटान भेटयल्लें आसा, वारयल्लें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा आयच्या दिसा जेजूचें आतां उतर आयकल्लें आसा. आमी कितें करया, जीं दुसरीं आसात तांकां आमी बरें उतर दिवया. कोणूय जावं ती एक बरें उतर दिलें, एक बरी सेवा केली, गुपीत पूण तें करया आमी. हे भाशेन आमी खरी जेजूच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत सादतले हांव, ताच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत पाळटलें हांव. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें भितरलें सगळें दवरया, सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी भितरल्यान ताच्या स्वतंत्रपणांत आनी ताच्या पवित्रपणान आमचें जिवीत सारूंक लागया. सगळीं आमची इंतेसां देवा मुखार मांडया आनी आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया भेटोवणी वरवीं. गीत घेवया पेज नंबर 41 C31 संवसारांतल्यो मोनसात भेटो. संसारांतल्यो मोनसात भेटो तुका सायबाना काजाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी योग्यो ओगोनिता कुशामात्यो तुज्याच मोगाल पोताक तालो Patki soy bantakni soy loy Tots pekto kakota poloy Ani am shirkak lo devoy. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदानांनी मागणी चोर पोदिदाद देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळ्याळायेन मानून घे आनी थीर बावार्थान तुजें नांव उचारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एंड्रू आनी पौलू तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असुक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन परजड आयताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायतां. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोमरता. तुझे गुण जीवन पोर गोठा. तुझ्या येण्याक वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तुजे पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी आतां बरोबर ताच्या सांगाता ताका एकवटून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणें पुणोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 76 D48 जोशे मेरू तानेता. मागुया. सोर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रक्त साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आनी खुर्सार जेजून भेटयल्ल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 96 F23 वचूया. Krista shantin wotuya White godolya boksuya Dusmana weng maruya Jesus
शोषिको